प्रेज द लॉर्ड. बगेन पुस्तकाचे कृपेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समीच्या आवडयान बरी एक बरी खबर हाडली पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरले समृद्धी सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या माया मापियांका ते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या माया मापियांका ते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सुमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मध्ये ते जाऊ. नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या माया मापियांका ते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मनीस झालं आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. बघ्यान मरिये देवाच्या माया मापियांका ते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माय आम्हा बसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसाच्या खाती माग्या येसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या सत्मंतान देवा बापा श्रीगींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही तांक्या लूक 15 chapter 15 verse 18 आमकां म्हणटा हांव उठोन म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो बापा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदारले. ह्या कृपेच्या काळार आमच्या समया लागीं आमी मागया आमी केल्ल्या हर एका चुकी पासत आमी खालती मान घाल ताचे लागीं बक्षणे मागया.
आणि एक बरें कुमसार जाता म्हणून आम्ही निश्चय करिया. तो सोमी आमचो दयाळ आणि काणवाळेन भरलेलो आमकां मेटा मेटांनी ताणें राखून व्हेला. हरी एका दिसा आमच्या संगाता रावून तो आमकां शिकयता खंयचे सारखे न्ही म्हणून. ह्या मॉर्निंग मन्नांत सकाळी फुडें उठून ताचे सरशी येवन ताच्या परजे खातीर मागूंक ताणें आमकां नेमला. ह्या आमच्या सोमयाक आमी आमची स्तुती दिवया. आमच्या होंटात तावन ताका आमी अर्घां दिवया. एक घडीभर आमचे मायकान म्यूट करून वडाताळ्यान आमी ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां तुका जेजू होगळाक तुका अर्घ्यान तुका सगळें होगळाक जेजू तुका होगळाक सगळें जेजू वंदन तुका तुका जेजू महिमा तुका तुका सगळें जेजू मान तुका सगळें जेजू हालेलुया तुका सगळें जेजू जय तुका सगळें जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 शिकून पावळेक तरी विसुकत या मोर्चे वळेक जेजू 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 हालेलुया हालेलुया जेजू 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 Hallelujah, 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 कांत आमी हातांत घेवया. hallelujah, hallelujah. आमचे कांत आमी आमच्या हातांत घेवया. ससनाच्या बापा हांव तुका बापा हांव तुका तुझ्या देवाच्या तुझ्या पुताच्या सम्यानी सडून दरा जेजू निरंतर कोण आमच्या पाठीच्या सगळ्या संसाराच्या परीक्षणापासून त्या पहिल्या कणात आमी आमचे समर्पण दिवन मागीर आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सान्यांची आमी जेजूक समर्पी. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या ल्हान भुरग्यांत वडिलां मुसो ताका आमी उबारया. त्या कुर्सा मुळांत आमी तांकां दवरया. जेजू तांचेर आपली दयाळ दिश्ट घालून दी आनी तांकां चड आनी चड बेसांवांनी भरून दी. तांच्या जिवितांत असल्या हर एक उणेपण नापयस करून दी आनी तांकां हर एका मेटांनी राखून व्हरून दी आनी कृपे वयर कृपा तांचे वयर देवून येवन दी म्हणून ह्या कणांत आमी मागया. सकडी दादले शिकयात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत काकत कर कर रे बापा. बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत काकूत कर रे कर बाप्पा बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत कर रे काकूत कर बाप्पा बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत कर काकूत रे कर बाप्पा बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत काकत कर कर रे बापा. बाप्पा जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत काकत कर रे कर बाप्पा बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत कर रे काकूत बाप्पा कर बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत काकूत कर रे कर बाप्पा बापा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकत काकूत कर रे कर बाप्पा ससण्याच्या तुका कठीण तुझ्या ती मुखाच्या पताची तुझ्या सम्या आणि सडून दराचे पेटवीसाठी कुंडली जातात आत्मामध्ये तुझ्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागे आमच्या ह्या कुवेट गावापासून आम्ही ज्या कंट्रीत राहतो त्या कंट्री पासून मागया. ह्या कुवेटच्या रायापासून सर प्राईम मिनिस्टरांपासून हर एका मिनिस्टरांपासून आम्ही मागया. तांकां
सर्वेच देव तांकां जाणवा येन बरोवन दी. लोकांपासत तांणी करचे हर एक रुल्स आनी रेग्युलेशन लोकांच्या बऱ्यापणा पासत वावरूंक सहज जाल्ले करून दी. मागीर आमी प्रत्येक रितीन आमच्या पाप सैपा पासत पवित्र सभे पासत तांच्या बऱ्या भलायके पासत मागया. सर कार्दिनल बिशप्स याजकां पासत मागया. धार्मिक भाव भयण्या पासत मागया. सेमिनारीन तसच्या हर एका भाव भयण्या पासत मागया. जेजू तांच्या सांगाता रावून तांकां जाणवाय दिवन दी. कसल्याच ताणलें तांणी सांपडनाशें तांकां पवित्रात्म्याची सक्तेन तांकां सावळी घालून दी म्हणून ह्या दुसऱ्या कणात आमी समर्पण दिवन मागया. कोणी एकले लीड करात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. कृष्णाच्या या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मग आमचे हर एक फायनान्शियल एरियाज आमचे बिझनेस आमचे काम या कामात अडकळ्यो मागे आम्ही प्रत्येक रीतीन तर काम स्वच्छ बावंडा बसत जेजू तांकां एक बरें काम फावो करून दी म्हणून मागीं आमी जीवन एग्जाम बरोवन आसात तांच्या पासत मायग्रेशनाक तांणी एप्लिकेशन घाला तांच्या पासत प्रोसिजर होल्ड जाल्या जावंक विविध रिजना पासत तांच्या पासत मागीं जी कोणानी की मिनिस्ट्री अप्रुवला पासत राखून आसा तांच्या पासत कोर्टांत केस आसा जजमेंटा पासत कोण राखून आसात तांच्या पासत जी कोणानी डॉक्युमेंटेशन राखून आसात तांच्या पासत प्रत्येक रितीन समी देव तांचे आपले दयाळ नदर घालून दी तांकां तें गरजेचें ताका कळीत आसा जेजू तुका सकडी कळीत आसा तें कितें तुज्या भुरग्यांक जाय तूं तांकां फावो कर जेजू म्हणून मागया कोणी एकलें लीड करात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावामारीपात पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारीपात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा
कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका आवडीन तुझ्याकी मोगाच्या Kaji आपताची तुमच्या सगळ्यान सुंदर जेजू ख्रिस्ताची आणि रगत मग इथे कोण संसाराच्या ह्या सवत्या कणा आता मी प्रत्येक रितीन मागया आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या युवा जणां पासत आज भुरगीं आमची जिद करतात हट करतात ल्हान भुरगीं जावंक पुरो आयकनात हट्ट करनासात ह्या भुरगीं ऑटिझम आसात हायपर ऍक्टिव्ह आसात तांचे पासत मागया प्रत्येक रितीन जेजू तांकां ह्या हायपर ऍक्टिव्ह ऑटिझमांतावन संपूर्ण सुटका दिवन दी तांच्या आवय बापायक गरज आसची जी रेस्पॉन्सिबिलिटी पाळचे हर एक जेजू शिकोवन दी म्हणून मागया आमच्या युवा जणां पासत आज ती कोठ्या वाटेन आसात जावंक पुरो अमल पियोनान ड्रग्स एडिक्ट जाल्यान जावंक पुरो मोबायलाचे एडिक्ट जाल्यान तांच्या पासत मागया तांचे मन परिवर्तन जावं दी म्हणून मागया जी कोण इगज मातयेतान पयस आसात तांच्या पासत मागया परत एकटी तांणी इगज मातयेक येवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक जायची कृपा जेजू तांकां ह्या कृपेच्या काळार फावो करून दी म्हणून मागया आणि कोणी रिपीट लीड करात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमच्या सगळ्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे बाप्पा रे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमच्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमच्या सगळ्या संसाराचे कर कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमच्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे सगळ्या संसाराचे संसाराचे कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे सगळ्या संसाराचे बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे सगळ्या संसाराचे कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे आणि सगळ्या संसाराचे कर रे बाप्पा बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाठोपाठ आमचे आणि सगळ्या सगळ्या संसाराचे संसाराचे रे बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा हांव तुका आवडीन तुझ्याकी मोगाच्या आपताची तुमच्या समी आणि आखरेच्या कडान साध्य जाता जाल्यार आमी लिंबयेर पडया दोळे आमी तांकी आमचो हात आमी उबारया आखरेच्या खणान प्रत्येक रितीन बेटोवया त्या आस्पत्रेनी असच्या विंगड विंगड रितीनी पिडेंत वळवळच्या आमच्या भावंडां पासत मरणाच्या तणीर आसच्या हर एकल्या पासत मागया आज जिवीत आनी मरण म्हणून ती दोन वाटेन आसात थंयसर डॉक्टराक कितें करी जाय कसले मेडिसिन वापरी जाय म्हणलें कळीत जायना जावंक पुरो जेजू तूं डॉक्टरांक तुझ्या जाणवायेन वर जेजू थंय आसल्या नर्सां बसत मागया ते हर एक हॉस्पिटलाचे सराउंडिंग आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडया जेजूची कृपेची सकत थंयसर वाळोवन दी आणि थंयसर असल्या हर एका पिडेस्तांक जेजूचे आमोरी रगत शेणोवन तांच्या कुडींत असली हर एक पिडा नापयस जावन दिवन मागया आज सबाज जण एड्स म्हणल्या पिड्यांत वळवळतात जावंक पुरो कॅन्सरांत वळवळतात तुमकां कळीत आसा सबार जण आमची मोगाची कॅन्सर म्हणल्या पिड्यांत वळवळून आसा तांचो आमी उडास काडया जरम सुजीत रॉकी ह्या भावंडां पासत मागया शर्ली कुडीर विस्तारले कॅन्सर कंप्लीट रितीन गुण जावन दी म्हणून मागया कॅन्सर नापयस जावन दी तांच्या जिवितांत जेजू तांकां किमो खाण घेताना ती जावची दूख तुका कळीत आसा जेजू ती दूख तांकां सोसून व्हरूंक कृपा दी जेजू आज कोण डायलिसीस करनासात जेजू ती डायलिसिसाची दूख तांकां बेर करूंक जायना जेजू सोसूंक जायना जेजू तांकां तूं कृपा लाभय जेजू त्या किडनीक आज
स्टोन जाल्यात म्हळ्यार जेजू तुझ्या पवित्र नांवान ते किडनीचे स्टोन नापयच जावन दी म्हणून मागता जेजू. आज कोणाक युरिक ऍसिड हाय आसा म्हणा, युरिन इन्फेक्शन जाला, प्रोस्टेट एनलार्ज जाला, प्रोस्टेट कॅन्सर आसा, थ्रोट इन्फेक्शन जाला, ह्या वेदरा लागून घडये घडये शीक पडटा, ताप शेळ कंकली, शिरो ब्लॉक जाल्यात, जेजू कडे समर्पिया. प्रत्येक रितीन जेजू ताची नदर लावन आसा. त्या जायराची स्त्रिये गुण केलो जेजू, कुरड्या भरतिलो मा दिश्ट दिल्लो जेजू, आरिगराक उठाशे केल्लो जेजू. आज ह्या संसारान तसल्या ह्या विंगड विंगड रितीन आमच्या वळखीची जी कोण वळवळून आसा तांचेर जेजूचे आमोलीक रगत उजवो हात जेजू दवरतलो म्हणले आमी भावार्थान तांचे पासून हो कण आमी बेटोवया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारीपात सगळ्या सगळ्या संसारिक संसारिक ताकद ताकद कर कर बापा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूळ कर कर बापा. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. हे भगवंता देवा बळवंता बळवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. हे भगवंता बळवंता हमारा आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. हे भगवंता देवा हे भगवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 ये पवित्रत्म्या देवन ये पवित्रत्म्या अण्णांग हजार एकल्या वैकल्यो ब्रदर फ्रान्सिस लोबो आयच्या त्याच्या डॉक्टर ये पवित्रत्म्या ती तयार केली जाणवायची उतरा ये पवित्रत्म्या हांगासर हजर असल्या हर एकल्यांनी समजाशे जो जाणवायस आमचेर Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, देवाच्या पवित्र आमचेर देवाच्या पवित्र आमचेर हे पवित्रत्म्या देवने ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचेर आस्तानी दिवची ती जाणवायची उतरां पवित्रत्म्याद्वारे हांगा हजर असल्या हर एकल्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत ती उपकाराक जायशे बऱ्या रितीन मऱ्या मनान समजणेन ते घेवंक हे पवित्रत्म्या तुझे कुरपेची सकत वळे देवाच्या तांचेर देव देवाच्या
हृदय सोने हालेलुया 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 जेसु 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 हर एकली बायबल बुक आणि पेन सांगाता घेऊन बसूया. ब्रदर फ्रान्सिस लोबो आमच्या मदेगात हजर आसात. तुमकां आमी क्रायस्ट द किंग प्रेयर ग्रुप आता बरो येवकार मागता आनी मुखलेत तुमी तुमकां कंटिन्यू करूंक देव स्पिरीट आमी तुमचेर मागता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. मोगच्यानो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस मागता. म्हजी भलायकी तितली बरी ना, बरी खोंकली आसा. तुमच्या मागणी हांव दिवंक पावतलो म्हणून पातयेता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the आता Lord. आमी तितकेशे प्रेज द लॉर्ड तितकेशे आमी समजून काडया. ओके, तुमकां कितें म्हणी डावट आसा जाल्यार आमी खंयच्या विशयान शिकता तसो उलया. आयकता आमी उलोवचें. वय ब्रदर आमी लास्ट वीक किती वखपणा विशयांत शिकल्या. आमी मुख्य जावन मेन आमची शिकवण खंयच्या विशयांत सता विशयान जेजूच्या सता विशयान ना. तें बाबा ल्हानसीन तें हें घाललें कालें तशें टायटल घाला म्हणून आमची शिकवण स्वता वरवीं तुमी पळयत हें केलें स्वता वरवीं तुमकां सुटका मेळटली म्हणटलें टायटल घाला तें. पूण आमची शिकवण हांवें प्रारंभ केल्ली शिकवण तुमकां पवित्रपणा विशयान. पवित्रपणा विशयान आमी तें विसरचे नाका. मेन टॉपीक खंयची आमची पवित्रपण कित्याक गरजेचें न्हय गे. आमी फक्त पवित्रपणा विशयान जाणा जालें हांव म्हळ्यार पवित्रपणाची टॉपीक आमची देवाची खुशी जावन आसा म्हजें आनी तुजें पवित्रपण. आमी सगळ्यांनी पवित्र जायचे न्हय, विसर नाकात. आमी सगळ्यांनी पवित्र जायचे पयलें तें मोतींत आमी दवरया. त्या देखून हांवें तुमकां एक वचन दिलें, 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. कितें म्हणटा, तुमच्या जिविताक देवाची खुशी ही तुमचें पवित्रपण. देव आमी पवित्र जाल्ले आसता. आमी कशें पवित्रपण म्हळ्यार तें देवाची खुशी. तुमकां हांवें सवाल फर्स्ट सवाल घाल्लें तें कितल्या जाणांक तुमकां देवाची खुशी करूंक खुशी आसा म्हण विचारलें. सगळ्यांनी म्हळें वय आमकां खुशी आसा. तर देवाची खुशी कितें? देवाची खुशी कितें म्हणल्यार तुमकां तुमी जाप दिवना. त्या देखून हांवें सांगलें कितें देवाची खुशी 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. तुम्ही भाग्यवानपणान जिये जाय म्हण देवाची खुशी. तुम्ही भाग्यवानपणान जिये जाय म्हण देवाची खुशी. आनी ते आमी भाग्यवानपण म्हळ्यार तर पवित्रपण म्हळ्यार कितें, भाग्यवानपणान म्हळ्यार कितें आमी जाणा जाल्यार मोठ्यान आमी रिकॅपिट्युलेट करया. आमी जाणा जाल्यार पवित्रपण म्हळ्यार हांवें आनी तुमी देवाक ह्या संवसारांत हांव मेकळे जायचे, आमी विंगड जायचे आनी देवाक समर्पीत जाल्ले आमी जायचे. ती देवाची पवित्रपण म्हळ्यार तें आमी तें जाणा जाल्यार आनी त्या वरवीं आमी देवाचें पवित्रपण आपणावंक कितें करूंक आमी संवसारांत मेकळे जायचे. तुमी संवसारांत आसून संवसाराचे न्हय पूण देवाक समर्पीत जाल्ले. जेजूचे मागणें जेजूचे मागणें तुमकां हांवें सांगलें, जेजू आपणाकच समर्पण दिता. तशें
आम्ही पवित्र जावच्याक बापा आणि पवित्र जावच्याक हांव म्हाका समर्पण दिता जेजूचें मागणें तेंचे म्हणे वेळा म्हळ्यार आयकपाच्या पयलें आनी त्या देखून आमी कितें करूंक आसा समर्पीत जाल्ले जावंक आसा आमी संवसाराचे जावन न्हू संवसारांत आसुनूय संवसाराचे न्हय तशें जिवंक आसा आनी त्या देखून पवित्रपण म्हणल्यार चडतो आमी जाणा जावच्याक आमी जाणा जाल्या पवित्रपण म्हळ्यार 4 संगत्यो हांवें तुमकां सांगल्यो कितें त्यो देवाच्या एकवटान जिवचे, देवाच्या एकवटान जिवचें म्हजी डिनाय खुशी युअरसेल्फ, देवाच्या खुशेक खाल जावची म्हजी खुशी देवाच्या खुशेक खाल जावची देवाच्या डिवाइन नेचर भागीदार जावचे, देवाच्या जिवितान भागीदार जावचे आनी देवाच्या सारक्या देवासारखे सगळ्याचे कशें ते जावन आसा पवित्रपण ताका आमी सभार संगत्यो आमी जाणा जाल्यो हाजीर पवित्रपण कित्याक गरजेचें गेल्या त्या हप्त्याक शिकोवन सुरू करच्या पयलें पवित्रपण कित्याक आमकां गरजेचें म्हणल्याक सो संगती हांवें दिल्यो कितल्यो सो संगत्यो खंयच्यो 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 दिल्यो सो संगत्यो आमी हांवें दिल्यो तातूंत तें जावन आसा तें देवाचें आपोवणें पयल्या सुवातेर देवाचें आपोवणें तें दुसऱ्या सुवातेर नितीवंतपण आनी पवित्रपण नितीवंतपणा बगार पवित्रपण ना तिसरें भागीदार नीती तिसरें कितें आमी नव्या सल्ल्याची भागीदार जावंक शकना चवथें आमी पवित्रात्म्या बगार कितें म्हळें पवित्रात्म्या बगार मेळे जातात चवथें पांचवें तें आमच्यो सर बऱ्यो करण्यो आमच्यो मेळ्यो जातात जर तर पवित्रपण आमी पवित्र ना जाल्यार आमच्यो हर एक करण्यो मेळ्यो जातात हय की न्हय तशेंच आमी वी आर नॉट इलेक्ट सो जावन आसा आमी इलेक्ट न्हय इलेक्ट जायना आमी जांचो हांवें मुख्य जावन ह्या सो संगत्यो हांव परत्यान एक्सप्लेन करता तुमकां पवित्रपणा बगार आमी कोणूच सर्गार वचूंक जायना चवथें विसरल्या न्हय सो संगती आमी सांगले पवित्रपणा बगार आमी कोणूच सर्गार वचूंक शकना हिब्रू 12:14 तुमकां पवित्रपणा विशयांतली शिकोवन एंड करतना हांवें दिल्लें उतर तें नो वन कॅन सी गॉड विदाउट होलिनेस हे मतीन तुमच्या काळजाचेर खंचोवन दवरा रेवलेशन 21:27 हांवें दिल्लें तुमकां कितें म्हणटा कितेंच मेळ्ळें देवाच्या राज्य भितर वचूंक शकना जें कितें मेळ्ळें आसा तें देवाच्या राज्या भितर वचूंक शकना हे 5 संगत्यो आसल्यार पयलें हांवें काण गेलें नितीवंतपणा विशयांत सेकंड कित्याक रायटियसनेस अँड होलिनेस गो हँड इन हँड दोन्ही एकामेका हाताक हात धन म्हणल्यार बरी ते वेतात हाताक हात म्हणल्यार बरी धन वेतात त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें कितें दोन्ही सांगाता वेतात म्हळ्यार कितें जावन आसा आमी नितीवंत जावंक आसा नितीवंतपणा बगार आमी पवित्र जावंक कश्ट आसा कित्याक आमी पातका वरवीं मेल्ले जाता आमी नितीवंतपण आमचे हस्तकी जोडून घेवंक शकना जेजू मात्र नितीवंत आनी जेजूक आमी सत्वांजल्या वरवीं आमी नितीवंत जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अरे आयची आतां ते नितीवंतपणा विशयांत आमी इल्लें सारक्यान जाणा जावं नितीवंतपणा विशयांत तुमकां सारकी समजणी मेळ्ळी गे नितीवंतपणा विशयांत कितें म्हणजे कन्फ्युजन आसा की तुमकां ना ब्रदर कितें कन्फ्युजन ना बहुशा हांवें लास्ट टायम हांवें शिकोवन एंड करतना मोगाच्यान हांवें कितें केलें हांवें शिकोवन एंड करतना तुमकां सांगलें कोणी तुमचे मदें शिकोणदार आसात जाल्यार ही शिकोवन दिवंक तुमी दिया म्हणे हय की न्हय
आता तुमच्यापैकी शिकवणदार असा थोडे आमची बहीणच बाई जस्सी बाई ती शिकवण दिता मागण्याने चलून व्हरता वय की नाही भाऊ ल्हानशी मागण्या चलून व्हरता आणि तुमच्यापैकी कोणी आसलेल्यात शिकवण दितेले म्हाका गोत्तू ना. आता तुम्ही सपोजिंग तुम्ही शिकवण दिताना कोणी तुमकां इसारीत म्हणजे ही शिकवण तुम्ही कॅथोलिक सभेंत ऐकल्या गी या नीतिवंतपणा विशयांत हांवें सांगिल्ल्या बरी शिकयल्लें आयकलां गी उक्त्यान जाप द्या ना नाही. तर आता तुमकां चिंत्या कोणी म्हणे तुम्ही शिकवण दिता चिंत्या तुम्ही बरे पॉइंट्स बरोवन काडगेले आनी तुम्ही ही शिकवण दितात म्हूण चिंत्या कोणी एकलो म्हजो तलो भाऊ या फादर कोणी म्हणे शिकवणदार ब्रदर हे कॅथोलिक पवित्र सभेची शिकवण नाही तू कशें सांगता हें पुरा मनीस आयल्यार कितें करतात तुम्ही जापी गरजेच्यो वेगळ्यो दिल्यार टायम उरता म्हाका टायम मेळटा नाजाल्यार म्हजें कंटेंट उणें जाता. सपोजींग कोणी म्हणे तुमकां अरे तुवें शिकोवचें चूक आसा कॅथोलिक पवित्र सभेंत ती शिकवण ना बायबलाची कितें ओळ म्हणटात कितें जाप दितात तुम्ही तुम्ही ब्रदर लोबन सांगला ब्रदर लोबन सांगला तें तशें सांगतात की जाप दितात की तशें आम्ही सारकें ताका संबंध जाल्ले देवाचे उतर बायबलांतले काण दिवंक सोदूंक जाय. फर्स्ट कोरिंथियन्स 6 chapter 11 कालें तें त्या आमी दिवच्या शिकवणेक संबंध जाल्ले देवाचे उतर बायबलांत तांकां आमी दिवंक आमी सोदूंक जाय त्या घडयेक आमी ते कोट करूंक सोदूंक जाय. बरें बरें पूण आमकां गोत तशें मोगाच्या भावांनी भयणी म्हाका गोत तसो बरें एक हांवें साबार वर्स सांगपाची आमचे बरो जाणवयचो फादर बुजवंत इज रियली फूल ऑफ विजडम ही वॉज हांवेंच आमच्या एका दिसाच्या मागण्या चलून वतना काय कितें शिकवण दिवं म्हणालो विचार लागलो सांगले फादर जस्टिफिकेशन बाय फेथ ताचेर शिकवण दिया म्हणे तें साबार वर्स सांगपाचें आतां न्ही तो याजक मरण पावला आनी म्हजो मोगाचो फादर तो म्हाका भोव हे मानून वतालो त्या फादराक हांवें जस्टिफिकेशन बाय फेथ शिकवण दिया म्हणे ताणें तशें म्हळ्यार कितें म्हण म्हाका विचार लागलो जस्टिफिकेशन बाय फेथ त्या वेळार ताकाय गोत्तू नासलें अनेक पटी हांवें शिकवण दित आसतना लॉंग बॅक अराउंड मे बी अराउंड 25 years बॅक ऑर मोर दॅन दॅट म्हाका फातमा रेतीर मंदिरांत रेतीर जातालें हांव थंय शिकवण दिता चललो अनेक थंय भुरग्यांक कोणाक थंय इगर्जेंत हें जातालें थंय जाल्यार म्हाका हांवें शिकवण दिल्ली आयकून एक म्हज्या मस्त कॅरिझमॅटिकांत मस्त म्हज्या मस्त सिनियर म्हणवेत मस्त जाणारी मनीस म्हजे कडेन आयलो ब्रदर बारी बरी जाली शिकवण पण तुवें ही शिकवण अशें दिशी जाल्यार तुका पवित्र सभेंतल्यान भायर घालतले म्हणालो अजूनही कॅथोलिक पवित्र सभेंत चों आसा प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या न्हू आमकां देखून गोत्त सुजे आमी कितेंय शिकवण दितना ही म्हज्या कॅथोलिक पवित्र सभेंत हांव आसूं न्हू म्हज्या कॅथोलिक पवित्र सभेक ताळमेळ पडटा गी आमची शिकवण ही आमकां सारकें गोत्त सुजे जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन ही शिकवण कॅथोलिक पवित्र सभेंत तितकें कन्फ्युजन आसा कन्फ्युजन आहलें आतां तें ना पूण आमकां सारकें गोत्त सुजे हें जस्टिफिकेशन बाय फेथ आमच्या पुर्विले बाप अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा चर्च फादर्स म्हणटा तांणीच शिकयल्ली शिकवण तशें जाल्ल्यान आमकां फाटलें आनी आतां कितें आसा
आमची हे टिचींग अबाउट दीस म्हणल्यार आमकां सारकें तसलें मोगाचें न्हू. त्या देखून हांव जावन तुमकां justification by faith is a teaching of Catholic Church, Catechism of the Catholic Church, early fathers of the Church, and present Pope. आतांच्या पाप साहेबाचे शिकवण ही जावन आसा. त्या देखून हांवें अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च तांचे ह्या विशयांत कितें तांणी सांगलां म्हणलें तांचे इंग्लिशाचे हांवें ट्रान्सलेट केलां कोंकणींत. तें एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन ना आसूंक पुरो, म्हणजे ट्रान्सलेट करतना इल्लें चड उणें जावन आसूंक पुरो. देखून तें तुमी त्या आमच्या हांव कोणा पुरा सांगता तांची शिकवण तुमी चॅक करा, तुम्ही चेक करा. आमकां पवित्र पुस्तकांत धर्मदूतांच्या कृत्यांत आमकां आयकूंक मेळटा बेरियाचो लोक ते मात्र विशाल मनाचे आसले. बाकीचे थेसलोनिका आनी पुराय आनी सांत पावलाक धांवडून गेले जुदेवांनी. पूण बेरियाचे जुदेव तशें नासले, विशाल मनाचे आसले. ते सांत पावल कितें शिकवण दिता तें वचून ते पवित्र पुस्तक आसा कोणें बहिणीन म्हळें पवित्र पुस्तकाच्या उतरांत आमी सांगता हे भायर कितें सांगतात ना वय करेक्ट. पूण ते बेरियाचे लोक कितें करताले सांत पावलान दिल्ली शिकवण वचून चेक करताले. बायबल सांगता, स्क्रिप्चर सांगता, ओल्ड टेस्टमेंटांत सोदून काडताले ते वय. आनी सांगच्या प्रकारे जेजू क्रिस्तच बासयल्लो मेसिया गी, जेजू क्रिस्त मारिफात मात्र सोडवण गी म्हणलें ते चेक करताले पोरन्यासोल्लांत. देखून आमी अशें चेक करूंक आसा. आतां तुमी चेक करूंक आसा. आतां हांवें तें तुमकां सांगलें थोड्यांची शिकवण हांवें ते आमचे पवित्र सभेचे मालगडे बाप अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा तांकां तांची शिकवण तुमी सोदून काडल्यार तुमकां कळटा ही शिकवण प्रोटेस्टंटांची न्हय, लुथराची मात्र शिकवण न्हय, आमच्या पवित्र सभेंत ती आसली. आनी आतांचो पाप साहेब आनी पयलोचो जुआंव पावल दुसरोय ह्या शिकवणेक तांणी येस म्हणलें आसा. त्या देखून मोगाच्या न्हू आमी पयलें हांवें तर्जूम केल्लें तुमचे खातीर वाचता. आयकया. ओरिजीन म्हणलो आमचो सांत भगवंत अर्ली फादर ऑफ द चर्च 184 येडींत जल्मालो 253 सरलो. ताणें अशें सांगलें आसा एक मनीस भावार्था वरवीं मात्र निर्दोशी जाता. आयकया, ओरिजिनान सांगून अशी उतरां. एक मनीस भावार्था वरवीं मात्र निर्दोशी जाता. नियमशास्त्राचे खंयच्योय करण्यो ताका उपकाराक पडनात. भावार्था विणे एक विश्वासी निर्दोशी म्हणून नियमशास्त्राचे करण्यो आसात जाल्यार ते भावार्थाच्या बुन्यादीचेर नात. सो भारताच्या बुन्यादीचेर ना जाल्यार नियमशास्त्र आमकां नितीवंत करूंक निर्दोशी करूंक शकना. निर्दोशी आनी नितीवंत दोनूय उतरांचो अर्थ आमी जाणा जाल्यार की तुमी निर्दोशी आनी नितीवंतपणाचे डिफरन्स दोनूय जाणा जाल्यार की निर्दोशी म्हळ्यार कितें आनी रायचियसनेस. निर्दोशी म्हळ्यार जस्टिफिकेशन म्हणचे, नितीवंत म्हळ्यार रायचियसनेस. समजलें न्ही? दोन वर्ड्सांचो सारको डिफरन्स आमकां कसो आमकां आमी पातकांत आसतना आमी दोशी, पूण जेजू क्रिस्ताक सतमानलेल्या वरवीं देव बाप म्हाका निर्दोशी म्हण स्विकार करता. आनी स्विकार करता निर्दोशी म्हण थारावचें मात्र न्ही, जेजूचे नितीवंत म्हण रायचियसनेस ऑफ जीजस म्हाका देव बाप रायचियस म्हण स्विकार करता. तो नितीवंतपण आनी निर्दोशी विंगड जस्टिफिकेशन अँड रायचियसनेस. तो हांगा भगवंत ओरिजीन हे पुरो पवित्र सभेचे अर्ली फादर्स कॅथोलिक ते हांच्या काळार प्रोटेस्टंटांनी म्हण जावन जातले. आतां भगवंत हिलेरी कितें म्हणटा, एक क्रिस्तांव भावार्था खातीर बोगशिला
कित्याक कायदो हें करूंक साकोना कित्याक भावार्थ वरवीं मात्र नितीवंत वा निर्दोशी जाता. बग्यांत हिलेरीन सांगून वचचें. बग्यान बाजील व्हरतो, बाजील द ग्रेट म्हणटा आमी. बाजील द ग्रेटान सांगचीं उतरां तिची आयकया. हे संपूर्ण आनी नितळ बडाई देवा थंय जावन आसा केदारा एकलो. आपणाच्या नितीवंतपणार न्हय, आयकया सारकें, केदारा एकलो आपणाच्या नितीवंतपणार न्हय, भगार तो आपूण खऱ्या नितीवंतपणाक योग्य न्हय आनी आपणाक जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या खातीर मात्र निर्दोशी केला म्हणून पातयेवन देवाची बडाई उलयता. आपणाची बडाई उलयना, आपणाच्या खंयच्याच बऱ्या कारणांची बडाई उलयना. तो जो मनीस जेजू क्रिस्ताचे भावार्थ दवरलेल्या वरवीं निर्दोशी जाता आनी नितीवंत जाता, तो मनीस देवाची बडाई उलयता. तेंच बग्यांत तें ट्रान्सलेशन सारकें जावना. ते इंग्लीश हें करतना तिके कस जातात. बग्यान बाजील अशें सांगता मोगाच्यानो, जें कितें देवाची बडाई, कोणी म्हणे एकलो बडाई उलयता तो देवाची बडाई उलोवप म्हणटा सांत पावल. आपणाची बडाई न्हय, आपणाच्या बऱ्या करण्यावर त्या सेल्फ रायचियसनेस म्हणटात. तो फारिजेव आनी सुंकाग्यार गेले मागूंक. फारिजेव सेल्फ रायचियसनेस, हांवें अशें केलां, हांवें तशें केलां, हांव तें करता, हांव हें करता, हांव ताचे बरी करना, तें करना, हें करना. सेल्फ रायचियसनेस. सुंकाग्यार खालचो जालो, नम्र जालो आनी सोम्या हांव एक पातकी, म्हज्या पातक्याची काकूट कर म्हणालो. आनी जेजू म्हणटा वचून तो न्हय, फारिजेव न्हय, आपणाच्या करण्याची बडाई उलयल्लो तो न्हय, आपूण कितलो पातकी, केदो व्हडलो पातकी म्हणून वळखून घेवन आपणाच्यान कांयच साध्य ना, आपूण म्हजी सोडवण हांव करूंक शकना, म्हजें नितीवंतपण हांव जोडून घेवंक शकना, तें कितें जाल्यार बुरशें म्हण वळखून देवा मुखार तकली सयत उबार नासतना देवाक बापा म्हज्या पातक्याची काकूट कर, देवा म्हज्या पातक्याची काकूट कर म्हणालो. तो देवाक मानवालो जालो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बग्यान बाजील तें सांगता. बग्यान बाजील कितें सांगता, आमी देवाची बडाई उलयचे खंयच्या विशयांत. देवान म्हाका निर्दोशी केला, देवान म्हाका नितीवंत केला जेजू क्रिस्तान वरायल्ल्या रक्ता खातीर, जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसार मरणा खातीर ताणें म्हजे खातीर रगत वरयलां. देखून बापान म्हाका आनी हांवें जेजूक सत मानलां. देखून हें पुराय जेजून म्हजे खातीर केलां. देवाचो पूत तो म्हजे खातीर मनीस जालो, म्हजे खातीर तो खुर्सार मेलो, म्हजी सगळीं पातकां देवा बापान ताचेर घाल्यांत, म्हजी शिक्षा ताचेर घाल्या आनी म्हाका निर्दोशी केलां. हें आमी केदोळा देवा बापाक, देवाक आमी जेजूक पवित्रात्म्याक वडवीक दिता, वडपण उलयता. तें वडपण न्हय म्हज्या करण्यांचें अशें म्हणटा बग्यांत बाजील. तिसरें आमकां गोंत आसा गोल्डन माउथ म्हणटा जॉन क्रिझोस्टम. क्रिझोस्टमाक गोल्डन माउथ म्हणटात. तो कितें सांगता पळया, कोणूच आपल्या नियमशास्त्राच्या करण्या वरवीं निर्दोशी जायना, कित्याक देवाची कृपा आनी मोवाळ काकूट केदी वर्ती म्हणून दाखोवच्याक जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं मात्र आमी नितीवंत जातो. प्रेज द लॉर्ड. पळया प्रेज द बग्यान लॉर्ड. क्रिझोस्टम, बग्यान जेरोम आनी बग्यान क्रिझोस्टम समकालीन म्हणवेत, दोगी एकच टायमाचे. आनी बग्यान जेरोम तो बग्यान जेरोम करता तुमकां बायबलाचो कमेंट्री फस्ट ताणेंच बरयल्ली. बायबलाचेर कमेंट्री बग्यान जेरोमान बरयल्ली. आनी बग्यान जेरोम म्हणटा केदाळा एक अधर्मी मनीस, पळया केदाळा एक अधर्मी मनीस देवा थंय पाटी परता. चिंत्या, हांव एक पातकी, हांव देवा थंय पाटी परता. जेजू क्रिस्ताक देवाच्या पुताक हांव स्विकार करता, म्हजो सोमी आनी धनी, म्हजो सोडवणदार. जेजू देवाचो पूत म्हजे खातीर मनीस जालो, म्हजी सर पातकां ताचेर घेतल्यांत. म्हाका देवा सांगता ताणें रिकन्सायल केलां, राजी संधान केलां.
हांव जेजूचेर भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोडवंदार म्हण स्विकार केल्या वेळार तो देवा थंय परतता. देव ताका निर्दोशी करता. त्या वेळार देव निर्दोशी करता, न्हय ताच्या बऱ्या कामां खातीर जे ताचे थंय ना. पळय हांगा भगवानचेर मातशें उतरां अशीं आसात. जर तर एक पातकी, हांव एक व्हडलो पातकी, हांव देवा थंय पाटी परतता. हांव ही स्वता स्विकार करता. म्हजें नितीवंतपण म्हाका फॉलोता जाल्यार देव म्हाका निर्दोशी करता जाल्यार हांवें केल्ल्या खंयच्याच बऱ्या करण्या खातीर न्हय, कित्याक भगवान जेरोमाचें उतरां अशीं आसात, कित्याक ताचें थंय बरें म्हणलें कांयच ना. पळय मोगाचें हांव पातकांत आसतना हांव खंयच्याच बऱ्या करण्यांचें उलोवंक शकना. ते कित्याकच उपकाराक पडना. ताचे थंय नात ती म्हणटा. भगवान जेरोम म्हणटा ताचे थंय कितेंच बरें पडना. तशें जाल्ल्यान एक पातकी देवा थंय परतता. जेजू क्रिस्त देवाची देवान दिल्ली सोडवण स्विकार करता. तो निर्दोशी जाता. ताच्या बऱ्या करण्यांक ताचे थंय बऱ्यो करण्योच ना. कितले आणखी गुंड जावन सांगता भगवंत जेरोम. आनी भगवान क्लेमेंट तुमकां जाता. भगवान क्लेमेंट कोण? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. भगवान क्लेमेंट सांत पावलाचो समकालीन. तुम्ही एका खंयच्या पत्रांत भगवंत पावलान क्लेमेंटाक मेन्शन करचें आयकून आसूंक पुरो. त्या देखूनच मोगाचो न्हू भगवान क्लेमेंट कितें सांगता आयकाया. हे सर्व भोववर्त्या मानाक पात्र जातात. हे सर्व भोववर्त्या मानाक पात्र जातात आनी तांकां वर्तें केल्यांत तांच्याच खातीर न्हय वा तांच्याच कामां खातीर न्हय वा तांणी जोडून घेतिल्ल्या नितीवंतपणाक न्हय, बगार ताची खुशी कार्यगत जाल्ल्या वरवीं मात्र. आनी आमी क्रिस्त जेजू थंय ताचे खुशे वरवीं आपोवणें लाभलेलीं आमचेच ताकी निर्दोशी जायना. आमच्याच जाणवाये वरवीं वा समजणे वरवीं वा देवपणा वरवीं ह्या बरीं कामां केल्ल्या वरवीं न्हय. आयकया हांवें कितें सांगलां. हांवें कितें सांगलां तें आयकया. तें सांगा क्लेमेंटान सांगलेलीं उतरां आमच्याच जाणवाया वरवीं न्हय, आमच्या समजणे वरवीं न्हय. आवर विजडम नॉर आवर अंडरस्टँडिंग वरवीं न्हय वा देवपणा वरवीं गॉडलीनेस. पळय हांगा भगवंत क्लेमेंट कितें सांगता. आमच्या गॉडलीनेसा वरवीं न्हय, देवपणा वरवीं न्हय वा आमी केल्ल्या बऱ्या कामां वरवीं न्हय. आमी करच्यो खंयच्योय बऱ्यो करण्यो मोगाच्यो न्हू. हांवें तुमकां गेले ते हांवें मस्त क्लियर जावन एक्सप्लेन केलां. कन्फ्युजन करून येवचें नाका. पवित्रपणाक बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो. हांव बऱ्यो करण्यो करना जो म्हण हांव सांगतेच ना. चूक समजून काडयो नाकात. पूण आमी नितीवंतपण जोडून घेवचें जाल्यार पयलें नितीवंतपण गरजेचें, उपरांत आमचें पवित्रपण. त्या नितीवंतपणाक लागून आमी पवित्र जावंक सुरू जाता. बऱ्या कामां वरवीं न्हय आनी आमी केल्ल्या आमच्या काळजाच्या पवित्रपणांनी न्हय. आमचे ते पातकी जावन आसतना आमी मेल्ल्या आसतना आमच्या काळजाचें पवित्रपण म्हणलें ना. बगार ताचेर सुरवेर तो हांगा भगवंत क्लेमेंट जेजूचेर सुरवेर जावन आखेर पर्यंत. भगवान पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 17वें वचनांत देव उतार म्हणटा फ्रॉम बिगिनींग टू एंड फेथ. भावार्था वरवीं मात्र सुरवेर जावन दवरलेल्या भारताक लागून चड पदवेदार देवान चड मनशांक निर्दोशी केल्यांत ताका जावं महिमा. भगवान क्लेमेंट असं सांगता. हे पुरा अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च. हांवें तुमकां सांगलें हे अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च. ओके. आतांचे आमच्या पापसाहेबाची पापा फ्रांसीस ताची तो कितें सांगता आनी ताच्या की पयलें आमकां भगवंत जुआंव पावल दुसरो ताचे अभिप्राय कितें आसा पळया. भगवान जुआंव पावल दुसरो ताच्या काळार
बघ्यान बेनेडिक्ट XVI आमचो पापा फ्रांसिसाचो पहिलो पाप साहेब बेनेडिक्ट XVI तो एक कितें म्हणटात सांगता तुमकां हांव तो एक डॉक्ट्रीन ऑफ जस्टिफिकेशन ताचेर लुथरन पवित्र सभा आणि कॅथोलिक पवित्र सभा दोघांय मध्ये वाद संवाद झालो. तो वाद संवाद जावन एक डिक्लेरेशन केले, एक डिक्लेरेशन थारायिल्लें आसा आणि त्या डिक्लेरेशना प्रकार बघन जुआंव पावलच हें करता साइन करता आणि त्या डिक्लेरेशना प्रकार कॅथोलिक पवित्र सभेंत हे डॉक्ट्रीन जस्टिफिकेशन बाय फेथ हे डॉक्ट्रीन स्वीकार केल्लें आसा. भगवंत जुआंव पावल दुसरो आणि तशेंच ताचो त्या कमिशनाचो मेन हेड जावन आहलो बेनेडिक्ट XVI आमी म्हणटा जोसेफ रात्झिंगर तो त्या वेळार जावन आसलो. तांणी पुरा जाणा जावन हे डॉक्ट्रीन स्वीकार केल्लें आसा. आतां आमचो पापा फ्रांसीस कितें म्हणटा, पापा फ्रांसिसान तुमकां गोत्तूर आसुचें, पापा फ्रांसिसान एक एक्लेसियास हें कितें म्हणटा आमी एक्लेसियल लेटर बरयल्लें आसा. आमकां एक पवित्रपणाचेर कॉल टू होलिनेस म्हणलें एक परिपत्र बरयल्लें आसा आणि त्या परिपत्राचे पॅरा 52 बघ्यांत पापा फ्रांसीस अशें सांगता. The church has repeatedly taught that we are justified not by our own works or efforts, but by the grace of the Lord, who always takes the initiative. The fathers of the church, आतांचो पाप फ्रांसीस त्या कॉल टू होलिनेस म्हणल्या त्या परिपत्रांत ताचे 52 पॅसेज पॅरा तुम्ही हे परिपत्र तुम्ही पळयवेत हे परिपत्र. ह्या परिपत्रांत पापा फ्रांसीस 52 पॅरांत हे सांगताच आसा. द चर्च हॅज रिपीटेडली टॉट, पवित्र सभा आमकां घडयेन घडये परत्यान शिकयता. कितें शिकयता? आमी आमच्या करण्या वरवीं निर्दोशी जायना, नितीवन जायना, बागार देवाच्या कृपे वरवीं मात्र आमी नितीवन जाता. द फादर्स ऑफ द चर्च हांगा आतां पापा फ्रांसीस फादर्स ऑफ द चर्च, अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च तोय कोट करता. तो कितें म्हणटा? द फादर्स ऑफ द चर्च इवन बिफोर सेंट अगस्टीन, बघ्यान अगस्टिनाचे की पयलेचे, आता हांवें सांगले पुरा तेच म्हणवेत, हांवें सांगले पुरा तेच बघ्यांत अगस्टिनाचे की पयलेचे म्हळ्यार क्रिझोस्टम, बाजील, ओरिजिन, क्लेमेंट हे सर्व आमकां तांणी त्या वेळार सांगले आसा. John Chrysostom said that God pours into us the very source of all his gifts even before we enter into the battle. आम्ही कितें बरें करच्या पयलेंच देव आपणाची कृपा आमचेर वता. जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मान जाल्या वरवीं. हांगा सेंट बाजील द ग्रेट, हांगा पळया बाजिलाकी फ्रांसीस सांगता. सेंट बाजील द ग्रेट रिमार्क that the faithful glory in God alone. खरे विश्वासी, खरे भारती देवाचेर मात्र, देवाक मात्र महिमा दितात, देवाक मात्र भोगळसितात, हर्षितात, वाकाणटात. कित्याक आमचे खंयच्याच करण्या वरवीं न्हय, बघा जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मान जाल्यावरी they realize that they lack true justice and are justified only through faith in Christ. आम्ही निर्दोषी जातो केवळ आम्ही जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं मात्र.
सर भाऊ मगाच्या न्हू तुमकां अकस्मात कोणी म्हणे ही शिकोवन तूं कितें दिता सोसाय ती पवित्र सभेची न्हय अशें तुमकां कोणी म्हणे सांगतीत जाल्यार तुमकां हें सगळी गोत्त आसुचें हांव कित्याक सांगता तुमकां हें सगळी गोत्त आसुचें आमी विशेश जावन कोणी तुमच्या पैकी कोणी म्हणे शिकोणदार आसून तुमी शिकोवन दितात जाल्यार तुमी तुमी शिकोवन दितात जाल्यार तुमकां गोत्त आसुचें ही शिकोवन काथोलीक पवित्र सभेची कॅटेकिझम ऑफ कॅथलिक चर्ची पापा फ्रांसिस कोट करता कॅटेकिझम ऑफ कॅथलिक 52 चॅप्टर्स पॅरा सांगलो थंय आणखी 59 60 62 अशें पर आसा थंय 16th बहुशा कॅथोलिक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च त्या विशयांत पापा फ्रांसिस रेफर करता आणि त्या देखूनच आमकां हें नितीवंतपण आमी सारकें जाणा जावचें गरजेचें नितीवंतपणा विशयांत आतां तुमकां बायबलांतूच 2 गणितां हांव तुमकां दिवंक शकता 2 गणितां पयल्या सुवातेर आमी उजव्याक आशिल्लो चोर आनी दाव्याक आशिल्लो चोर पळया लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 23 वर्स 43 तिके वाचया Lucas Evangelic, chapter 23, verse 43. जेजून ताका सांगले हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय Praise the Lord. कितें सांगलें जेजून आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय म्हणून जेजून उजव्याक आशिल्ल्या चोराक सांगलें हय की न्हय आतां पळया आमी हांगा कितें जालें तर पळय हांगा नितीवंतपण जोडून घेवंक उजव्याक एक चोर आसा दाव्याक एक चोर आसा हय की न्हय दोगी जेजू जावन पयस आसात की लागीं आसात एकलो पयस आसा एकलो लागीं आसा म्हणटात की दाव्याक आशिल्लो पयस जाल्लो जेजू जावन दोगी समान बदलून चॅक येता आतां पळया दोगी जेजू ती सोडवण जोडून घेवंक शकते आतां नितीवंतपणा सोडवण्या विशयांत आमी सारकें जाणा जायना जाल्यार आमी सोडवण हुबनोवन काडूंक शकता पळया मोगाच्या न्हू दोगी सांगाता आसले म्हणून एकच लागीं सेम डिस्टन्सांत आसले एकलो जेजूक सकला देव तूं म्हाकाय बचाव कर म्हणून लागलो आपणाचें विजडम ताणें यूज केलें कितें केलें आपणाचें विजडम ताणें यूज केलें तुवें सकला देव आनी आमकांय बचाव न्हय आमी मस्त पटी आमचेंच विजडम यूज करूंक वता पूण दाव्याक उजव्याक आशिल्लो चोर तो खालचो जालो पयल्या सुवातेर तो खालचो जालो आपूण पाक्की म्हूण वळखतालो पळया ताणें व्हडले व्हडले कुंसार करूं ना आसूंक पुरो खंयच्याच कुंसाराक तो वचूं ना हांगा मुख्य आमी काण गेल्ले टॉपिकाचे फस्ट कितें जावन आसा मुख्य संगत जावन आसा आमचो भावार्थ आमी करच्या आमच्या करण्यांचे न्हय म्हज्यो करण्यो म्हज्यो सोडवणदार जावंक शकना म्हाका एक सोडवणदाराची गरज आसा तो सोडवणदार म्हज्या जाग्यार तो रावता म्हज्या पाताक आपणाचेर घेता म्हज्या पातकाची शिक्षा तो आपणाचेर घेता आनी त्या खातीर देव सगळे म्हजी पातकां ताचेर गेल्यान सगळे म्हजी शिक्षा ताचेर गेल्या आतां हांव निर्दोशी जाता देव म्हाका निर्दोशी करता तितलें मात्र न्हय ताच्या नितीवंतपणाचो दोगलो म्हाका घालता पवित्रपणाचो दोगलो म्हाका न्हेसयता आनी हांव देवा मुखार वचूंक शकता देवा मुखार उबें रावंक शकता कित्याक म्हजेच की न्हय म्हजें कितेंच ना म्हजो दोगलो जेजूचो म्हजें मुकूट जेजूचो पळया
तुमकां बहु अपुरबायचे घडीत सांगितलें जाल्यार आमी कित्याक जेजूच्या नांवान वचूचे. जेजू बगर आमच्या कितेंच मागणें ना. कित्याक आयकाया, जर तर आमी आमच्याच तगी देवा बापा मुखार वेतो आमी फातकी आमी मरण पडटले. कशें इजाकाकडे जाकोब आयलो. जाकोब आशिर्वाद घेवंक आयलो, चड आशिर्वादां जोड घेवंक आयलो. आनी ती आशिर्वादां जोड घेवंक तो कसो आयलो? आपणाचो दोगलो न्हेसोवना तो एसावचो न्हेसलो. आनी तूं कोण? हांव एसाव म्हणालो. जाके तूं ताळो तुजो जाको बरें आयकता. ना, हांव एसाव. जर तर इजाकाक जाकोब म्हणून कळिल्लें तर त्याच कडेन आशिर्वाद दिवच्या बदलाक शिराप जोड घेतो जाकोब. तशेंच मोगाच्या न्हू, आमी येवचे आमचे म्हणलें सगळें आमी विणगे जायचे, आमची मुस्तायकी काडीचे. कशें जोशुआ कडेन गेले ते तुमकां सांगलें. जोशुआचो दोगलो तो फातकाचो दोगलो काडलो आनी जेजूच्या पवित्रपणाचो दोगलो न्हेसयलो आनी जेजूचो मुकुट, नितीवंतपणाचो मुकुट ताका दिलो आनी जेजूच्या नांवान उबें रावंक जाय. तशेंच हांगा उजव्याक आसलो चोर आपूण पातकी म्हणून वळखालो. वो मनीस मोदें आमच्या दोगां मोदें मरतेच आसा. वो मनीस भाग्यवंत, वो भाग्यान देवाचो पूत, वो मरता म्हज्या पातकां खातीर. पळयात ताणें, तुमी सारकें चिंतलां जाल्यार नियाळटात जाल्यार ताणें म्हणली उतरां कितें कितें म्हळें ताणें? मनशान कसलीच चूक करुना जाल्यार आमकां आमच्या पातका खातीर शिक्षा मेळ्ळ्या. मागीर मागीर पूण हाणें उपरांत जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजूच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. ताणें कितें सांगलें बाये? तूं जेजू राजपदवी घेवन पदवी घेऊन येताना येत असताना म्हजो उगडास दवर. म्हजो उगडास कर. ताणें उगडास आतां आमी मिसाक वता, मिसाच्या बलिदानाक वतात. मिसांत कॉन्सक्रायब जाल्ल्या तक्षण पाद्र्याप कितें म्हणटा? बावार्थाचो गूट परगटुया. परगटुया. कितें जाप दितो आमी? जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू परत येतलो. हें भावार्थाचो गूट कोणें परगट केल्लो? ह्या चोरान, उजव्याक आसलेल्या चोरान परगट केल्लो. पळया कितें म्हळें ताणें? जेजू तूं राजपदवी घेवन येताना म्हजोय उगडास कर. म्हळ्यार तो कितलें ताणें ही स्पोक वॉल्यूम, एक व्हडलो वॉल्यूम बूकच बरयलो म्हणून ताणें. ताणें पळया तो चोर गुन्यांवकार म्हण कबूल करता पयल्या सुवातेर. दुसऱ्या सुवातेर तो पात येता, वो मोदें आमचे दोगां मदें मरतेच आसतो, वो देवाचो पूत, म्हजो सोडवणदार, म्हज्या पातकां खातीर वो मरतेच आसा. वो मेल्यार पळया ताणें म्हणलें उतरां, राजपदवी घेवन येताना म्हजो उगडास कर म्हणजे जाल्यार म्हाका सांगा, वो मरता, वो फोंडान कुसता म्हण चिंतलें ताणें? ना. ताणें कितें परगट केलें? वो मरता पूण हो तिसऱ्या दिसा जिवन जाता. ताणें उतरां सांगूंक ना आसूंक पुरो, पण ताचो गूढ अर्थ त्याच उतरांचो गूढ अर्थ कितें? वो मनीस मरता, वो म्हज्या पातकां खातीर मरता, वो फोंडान कुसिना, आका देव मरणांतलो जिवंत उठयता, वो देवाचे वैभवान वो सर्गार चडटा, वो बापाच्या उजव्याक बसून आमच्या सगळ्यां खातीर मागता आनी वो परत्यान वैभवान येता. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तो येता. इतलें पुरा तो पातयेलो. पळया, देखून तो म्हणूंक शकलो, तूं राजपदवी घेवन येताना म्हजोय उगडास कर. तो पातयेलो वो मनीस, देवाचो पूत, आपणाच्या पातकां खातीर मरतेच आसा. वो कुस्ताय देखाना, हाची कूड मरणाची कुस्ताय देखाना. वो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाता, वो सर्गार सोडटा, बापाच्या उजव्याक बसता, हाका राजपदवी फावो जाता. वो राजपदवी घेवन एक दीस फाटी येतलो. पण तो त्या घडये सतमानलो. हिंसकान तो सतमानलो देखून जेजून ताका कितें सांगलें? आजच तूं म्हजे सांगता, फाल्यां न्हय, परवां न्हय. मोगाच्या नितीवंतपण ताका तक्षण लागलें. ताका नितीवंतपण तक्षण लाभलें.
तो नितीवंत जालो देवा मुखार तो नितीवंत जालो ताणें कितेंच पाताक करूनातलें तर जस्टिफाईड एज इफ ही हॅज नेवर सिन्ड. ताणें एकच एक पाताक आवयच्या घर बतावन तो मरतेच आसा त्या मोरा पर्यंत एकच एक पाताक करूना जाल्यार तो कितलो नितीवंत की तें नितीवंतपण जेजून ताका तक्षण फाव केलें. ताचे सगळे पाताक जेजूचेर आयलें, ताची सगळी शिक्षा जेजूचेर आयली. तो नितीवंत जालो आनी जेजून ताका बसयलें. आजूच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हें जावन आसा भावा भयणी नितीवंतपण. अकस्मात कोण एकलो मनीस कोणी तो खंय व्हडा पातक्यांतलो पातकी व्हड पातकी आसूं दी तो मरतेच आसा. ताका जेजू क्रिस्ताची वळख ना, जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हण गोत्तू ना, जेजू देवाचो पूत म्हण ताका गोत्तू ना. त्या मरणाच्या घडये त्या मरच्या पयलें तूं ताका ही सुवार्थ सतमानूंक जेजूक सतमानल्यार तूं नितीवंत जाताय. म्हणली सुवार्थ तूं परगट करताय आनी त्या मरणाच्या वेळार तो जेजूक आपलो स्वामी आपलो देव आपणाचो घडोवणदार म्हण स्विकार करता. ताची सगळीं पातकां बक्षतात आनी तो नितीवंत जाता आनी देव बाप ताका नितीवंत म्हणून आपणाच्या सदरेवजेर स्विकार करता. थाळयो पेटोवन आर्गां दिवया आमी इतल्या व्हडा सता खातीर, इतल्या व्हडा देवान आमकां फोव नुसत्या ह्या नितीवंतपणा खातीर. मुगाच्या न्हू पळय हांगा तो उजव्याक आसलो चोर तक्षण नितीवंत जालो आनी तक्षण ताका सर्गार जेजून बसयलें. फाल्यां न्हय, परवां न्हय, 1 वर्सा उपरांत न्हय, तक्षण आजच आजच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अनेक गडीत तुमकां दिता, अनेक तुमकां दिता. धर्मदूतांची कृत्यां 10वो अध्याय 1 ते 3 वचनां तितके वाचा. सेजारयांत कार्नेल नावाचो एक मनीस असलो. हो इटालियन फौज नावाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतपती. तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आनी देवभिरांतेचे. लोकांक तो जायते दान धर्म करतालो आनी देवा लागीं सदांच मागतालो. एक दीस प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द मुखल्यान गडीत तुमकां गोत्तूस. आमी हें इतल्यान काल्याक तुमकां सांगलें. तो पळया कोर्नेलियस तो जुदेव न्हय, जुदेव धर्माचो न्हय, या क्रिस्तांवी न्हय. त्या वेळार तो दॅट पॉयंट ऑफ टायम तो क्रिस्तांव न्हय. पूण तो आनी ताचे सगळे कुटाम देवभक्त देवभिरांतीचें कुटाम तो बरीं कामां करतालो, दान धर्म करतालो, तो मागणें करतालो. पळय की न्हय, पळय की न्हय, तो मागणें करतालो, दान धर्म करतालो, बरीं कामां करतालो, देवभक्त देवभिरांतीचो. तर ताका सोडवणेची गरज आसली गी, नितीवंतपणाची गरज आसली गी. कित्याक पुऱ्या बरें करतालो न्हय, दान धर्म करतालो, बरीं कामां करतालो, देवभक्त देवभिरांतीचो मनीस मागणें करतालो. आमचे बरी नॉर्मल मनीस. हा बऱ्यो करण्यो हांगा आमकां त्या ह्या नितीवंतपणाचें कितें हांव शिकवण दिता तुका ताचो अर्थ हांगा सारकें कळटा. पळया, तो देवाक मानवालो, तो देवाक तुज्या मागण्या मानवाला म्हणटा, बडवो येवन ताचे कडेन. पूण तुका सोडवणदाराची गरज आसा. वस पेद्रू म्हणल्यार कापूंक लाय, तुका सोडवणेची बरी खबर तो परगट करता. पेद्रू आयलो, ताका जेजू इशान जेजू सोडवणदार, ताका सतमानतल्या सर्वांक नितीवंतपण लाभता, सोडवण लाभता, परगट केलें. आनी तक्षण तांचेर पवित्र देवून आयलो. देवान तांकां नितीवंत म्हण स्विकार केल्लें प्रूफ तें पवित्र देवून आयलो. पवित्र तांचेर आयलो, ते सरकडी भासांच्या देण्यान उलोवंक लागले. उपरांत पवित्र स्नान दिलें. पळया, पवित्र स्नान घेवच्या पयलेंच पवित्र देवून आयलो. देवाचें विस्डम आमकां समजना मोगाच्यान. देवाचें खंयचेंच विस्डम ताचे देखूनच भुमी जावन अंतराळ कितले वयर आसा की तशें ताच्या चिंतना मध्ये आनी आमच्या चिंतना मध्ये व्यत्यास आसा. मोगाच्यान आमकां नितीवंत करचें
केदळा आम्ही जेजूक आमचो सोमी आणि धनी म्हणून स्वीकार करतो तेदळा मात्र ह्या उतरांचेर मोगाच्यान आमी हे झाडाचो धर्मदूतांची कृत्यां सॉरी रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 21 to 26 म्हणचेर आमी वाचला. पण आतां परत्यान भगवान क्रिसोस्तम तुमकां सांगलें हांवें ह्या झाडाक ताचें एक स्मॉल कोट दिला हांवें. पण भगवान क्रिसोस्तमाची शिकोण आसा रोमन्स 3 या 21 to 26 पयल्या जावन आसा ताचे सगळी बायबलाचेर थोड्या हाचेर जुवांचो वांजेलाचेर ताची कमेंट्री शिकोण आसा. हर एक वर्स बाय वर्स शिकोण दिता. तशेंच रोमन्स चॅप्टर 3 जावन हांवें आतां तुमचे खातीर हांवें ती खाण जाहीर करता आसतना ह्या नितीवंतपणाचें ब्लेसिंग एक न्हय दोन न्हय तीन न्हय मस्त आसा म्हणटा भगवंत क्रिसोस्ताम. कळ्ळें तुमकां? मनीस आपल्या खंयच्याय करण्या वरवीं नितीवंत जायना. बघा रे चॅप्टर 3 वर्स 21, 22, 23, 24, 25 एक्सप्लेन करताना तो सांगता अशें ह्या नितीवंतपणाक लागून देव आमकां सबार आशिर्वादां दिता म्हणटा. सबार आशिर्वादां दिता, एक दोन न्हय. ज्या घडये तूं नितीवंत जातय देवाची आशिर्वादां तुका फावती जाता. पहिल्या सुवातेर देव तुका निर्दोशी म्हण थारायता. नितीवंतपणांत देव तुका निर्दोशी म्हण थारायता. तुज्या सगळ्या पाताक जेजूचेर घालता, तुजी सगळी शिक्षा जेजूचेर घालता, तुका निर्दोशी. पयलें ब्लेसिंग. दुसरें ब्लेसिंग तुका जेजूचें नितीवंतपण तुका फावो जाता. दुसरें ब्लेसिंग. ह्या सांगाता तुका पवित्रत्व फावो जाता. कशें कोर्नेलियसाक जेजूक ताणें सगळ्यांनी स्वीकार केल्ल्या तक्षण पवित्रत्व तांचेर देंवन आयलो, तशें तुजेर पवित्रत्व देंवन येता. चवथें ब्लेसिंग म्हाका आनी तुका ससनाचें जिवीत फावो जाता. इटर्नल लायफ. इटर्नल लायफ फावो जाता. पांचवें ब्लेसिंग म्हणटा ज्या घडये देव म्हाका आनी तुका नितीवंत म्हूण स्वीकार करता, पवित्रत्व लाभयता. म्हणजे पवित्रत्व जावन आसा म्हाका आनी तुका नव्यान जल्माक हाडचें. देव नव्या नांवांनी तूं जल्माक येता. आनी जेजून म्हणचें तुमी सतान आनी उदकान जल्माक आयिल्ल्या खरीच तुमी देवाचें राज्य प्रवेश करूंक शकनात. वय आमी जल्माक येता. आतां आमी रक्तमासाच्या हुंदवणेंत आमी आमच्या आवय बापायचीं भुरगीं. पण जेजूक स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाचे पूत धुवो जाता. ती कशें काण पळया जुवांचो वांजेल 1 अध्याय 12वें वचन तिके वाचचें. John chapter 1 verse 12. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. पळया केदळ आमी जेजूक स्वीकार करतो. मोगाच्या भावांनी म्हणे हांवें तुमकां सांगलें गेले पटी भोवशकांक विचारलें हांवें तुमी कोणाची भुरगीं? आमी देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं. कशी भुरगीं जाता आमकां गोत्तू ना. आमी आमच्या आवय बापायची भुरगीं. केवळ जेजू क्रिस्ताक आमी स्वीकार केल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका देवा बापाचो पूत जावंक फावो करता. फावो करता. जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केल्या वरवीं मात्र आमी नितीवंत जाता. नितीवंतपणा सांगता आमी पवित्रत्म्यान मोर घाल्ली जाता. कितें ती मोर? हांव आनी तूं देवाचो पूत देवाची दत्तक पूत धुवो जाता आमी जेजूक स्वीकार केल्ल्या वरवीं. पळय आयकेक त्या वरवीं हांव देवाच्या सत्संबंधान जिवंक शकता. त्या वरवीं हांव देवाचो पूत केदळा जाता. हांव देवाच्या एकवटान जावन जिवंक शकता. देवाच्या एकवटान हांव जियेतना हांव पवित्रपणा पापी सुरू जाता. देव म्हजे थंय जियेता. पवित्रपणा विशयांत आमी आयकलां. देव आमचे भितर रावन आमकां पवित्र करता. आमचे सवय आमचे भितर आसून आमकां पवित्र करता. तशें जाल्ल्यान पवित्रत्व लाभता म्हणजे पवित्रत्व म्हजे भितर म्हजे सांगात आसता. म्हाका पवित्र करूंक सोद करता. हांव देवाचो पूत जाता. खंयचे खंयचे कितलें ब्लेसिंग जालें. पयल्या सुवातेर हांव निर्दोशी जाता. दुसऱ्या सुवातेर म्हाका नितीवंतपण लाभता.
तिसऱ्या सुवातेर म्हाका देवाचो पूत करता जेजू. देवाचो पूत केल्यार पूत जायचे जाल्यार हांवें पवित्र आत्म्यान जल्माक येजे. पवित्र आत्म्याची मोर म्हज्यार पडटा. हांव देवाचो भुरगो जाता. देवाचो भुरगो जावन देवाच्या सत्संबंधांत एकवटांत कम्युनियन विथ गॉड जियेतना हांव पवित्र जावंक सुरू जाता. म्हाका ससनाचें जिवीत फळ जाता. हें पुरे म्हाका फळ जावचें. ही ब्लेसिंग्स नितीवंतपणाचे ब्लेसिंग्स सभार आसात म्हणटा भगवंत क्रिझोस्टम. आणि त्या वरवीं आमी इतली आशिर्वादां एका फाटल्यान एक आशिर्वादां जोडून घेतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 समजलें तुमकां? हालेलुया. आमकां नितीवंतपण कितलें गरजेचें. नितीवंतपण कितलें गरजेचें. आनी नितीवंतपणा बगार आमी देवाची भुरगीं जावंक शकना. पवित्र आत्मा जायना. कोर्नेलियसाच्या गणितांत आमकां सोबीत जावन कळून येता. ज्या घडये कोर्नेलियस जेजूक आपलो सोम्या न्हिदले म्हणून पेद्रूची शिकवण आयकतना थंय पळया ताणी उक्त्यान सांगूंक ना हांव जेजूक स्विकार करता म्हूण. ताणी कोणेंच थंय आसल्यांनी कोणेंच उक्त्यान सांगूंक ना आमी जेजूक सतमंता म्हूण. बगार कशें त्या उजव्याक आसल्या चोरान उक्त्यान सांगूंक ना जेजू तूं देवाचो पूत म्हूण हांव सतमंता. सांगूंक ना ताणें. हांव एक व्हडलो फातकी म्हाका बक्षीस जेजू म्हणून सांगूंक ना ताणें. पूण वळखालो तो आपूण फातकी म्हण. कितें म्हणालो दाव्याक आसल्या तर उगो राव तुका आनी म्हाका जाल्यार ही शिक्षा फावो. कित्याक आमी केल्ल्या कर्म्यांक आमकां शिक्षा फावो जाल्या. म्हणजे तो वळखून घेतलो आपूण फातकी आपणाच्या फातकां खातीर हें पुरा फावो जाला म्हूण. वस्तू सांगच्यो उलयना आसतना घडटात मुखाच्यो. कोर्नेलियसूय उक्त्यान उलोवना. ह्या कोर्नेलियसाची घरची सकड कितेंच उलोवना आनी ती ताणी कांयच सांगूंक ना. पूण ती पेद्रूची शिकवण आयकतना काळजांत तांच्या काळजांत जेजू म्हज्या फातक्याची काकूट कर. म्हाका फातक्याक बक्षी. तूं म्हजो सोम्या न्हिदले म्हूण स्विकार करता जेजू. ताणी मस्त काळजांत चिंतनांनी देवाक सांगून आसूंक. आनी आमची चिंतना गो तसो देव तक्षण तें रिवॉर्ड फळ करता. आशिर्वाद फळ करता. ताणी जेजूक स्विकार केलें. पवित्र आत्मो लाभलो. पवित्र आत्म्याचें देणें फळ जालें. देवाची पर जाती जाली. देवाचे पूत धुवो जालो. तसनाचें जिवीत तांकां फळ जालें. तांच्या सगळ्या पाताक धुवन गेलें. निर्दोशी जालीं. नितीवंत जालीं. हे सर्व भगवंत ऑफकोर्स हें पळय हांवें आतां असो पवित्र आत्मो शिकयतना हांव तांकां सांगताच आसा. भगवंत क्रिझोस्टम तेन्ना सांगता आमकां सबार आशिर्वादां आसात. एक न्हय दोन न्हय म्हणटा. तशें त्या देखून मोगाचें न्हू पयल्या सुवातेर आमी जाणून घेवया नितीवंतपण आनी पवित्रपण हाताक हात देन वेतात. हांव पवित्र जायचें जाल्यार म्हाका नितीवंतपण गरजेचें. नितीवंतपण म्हाका कशें फळ जाता. आमी रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 21 वचनांतल्यान 26 वचनां वाचलीं. गलातकारांक बरयल्लें 2 अध्याय 16वें वचन 21 वचन. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 1 वचन 2 वचन 5वें वचन 8 ते 10 वचनां. कशें आमी देवाचे दुस्मान आसले पळया थंय आमी पातकांत आसतना एक वाटेन मरतो आनी एक वाटेन देवाचे दुस्मान जातो आनी एक वाटेन आमी कोणाचे सैतानाचे गुलाम जातो. ह्या सर्वांतल्यान सुटका मेळटा. दुस्मान आसले आमी इश्टागतीन जियेतो. देवाच्या इश्टागतीन जियेतो. देवाचे पूत धुवो जावन जियेतो. हे सर्व आमी आयकल्लें आसा. आनी तुमकां आज हांवें मुख्य जावन ही शिकवण आमची कातोलीक पद्दत
ही शिकवण कोणी दिना आसूंक पुरो, पूण तुमी दिया. नीतिवंतपण भोव गरजेचें. नीतिवंतपणा बगर आमी कितल्योय बऱ्यो करन आमी मिसां आयकता, खुर्साच्यो वाट्यो करता, उपास करता, दान धर्म करता. कोर्नेलियसाचें गणीत आमकां बरें दाखोवन दिता. आमकां पयलें आमच्या सोडवणदाराची गरज आसा. पयलें जेजूची गरज आसा. जेजूक सतमान जाल्या वरवीं मात्र आमी देवाचे पुत जाता. देवाचें उतार कोणे एका भयणीन कोणें सांगलें, देवाचें उतार आमी सांगतात तसो. देवाचे उतार आमकां कितें करता म्हणलें, पयल्या पत्री पयलो अध्याय 23 वचन म्हणटा. 1 Peter chapter 1 verse 23. कारण ससनाक जियेतल्या आणि बाळतल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकूळ तणा बरी. तितल्यान पुरो 23 थंय. आनी ते कशें पयलेच्यान दिसता बहुशा 22 वचनांत आमी देवाची भुरगीं जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी अमर जावन आसच्या देवाच्या ससनाक बाळटा त्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी जल्माक येता, म्हणजे देवाचे पुत जाता. देवाचो शब्दच जेजू. जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजून आमकां हक्क दिला. हांव आनी तूं देवाचो पूत आनी धूव जायचे जाल्यार तो हक्क जेजून दिजे. जेजून आमकां दिला कित्याक आमी जेजूक स्विकार केला. हेर कित्याच वरवीं न्हय, जेजूक हांवें सोम्य निधनी म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी नितीवंत जाता. तो उजव्याक आसलो चोर नितीवंत जालो. तक्षण ताका सर्गीचें भाग पावलें. तक्षण जेजून ताका स्विकार केलें. बापान ताका स्विकार केलें. कित्याक सगळें ताच्या पाताक, सगळी ताची शिक्षा जेजूचेर घाली आनी ताका निर्दोशी केलें, नितीवंत केलें. तक्षण सर्गीचें राज पावलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द मोगेचो लॉर्ड. एक 2-3 मिनिटां स्वाद दिसता. तुमकां कितें म्हणी डाऊट आसा जाल्यार ताका विचारा, क्लॅरिफाय करता. मुखल्या हप्त्या आमी मुखल्या शिकवण्याक वशा. मुखल्या हप्त्या बहुशा म्हाका पिलार रेतीर आसा. थंय इंटरनेट मेळटा की ना गी देखून मुखल्या हप्त्या आमी स्किप करतले बहुशा. कळ्ळें? ओके. ओके ब्रदर. मुखल्या हप्त्या म्हाका शुक्रार, शनवार, आयतार पिलार रेतीर आसा आमच्या विन्सेंशन कॉंग्रेगेशनाची रेसिडेन्शियल रिट्रीट ती. हांव थंय शिकवण दिवंक वता. तशें जाल्यार थंय म्हाका बहुशा हांव 10 वरां ट्रॅव्हलय करतच आसता. त्या देखून मुखल्या हप्त्या नाका, ताच्या वयल्या हप्त्यांत आमी शिकवण मुंदरसून वचया. आतां तुमकां कितें म्हणे हे दोन म्हणजे 3 शिकवण्यो जाल्यो न्हय, 3 जाल्यो न्हय. होय. अंतून कितें तुमकां डाऊट आसा जाल्यार विचार बेत वैगी. डाऊटच ना गी. ना ब्रदर. डाऊट ना जाल्यार आसा जाल्यार विचारा. लक्ष नाका. क्लॅरिफाय करचें गरजेचें. कितेंय डाऊट Brother, तुमचो नंबर मेलो गाजी, because we have to go through your teaching, no? म्हजो नंबर जाय गे तुमकां बरोवन काण घ्या. 944 Because 1 minute, what is it? 944 Yeah. 881 7932 7962 32 932. होय. परतून रिपीट Okay. करता. बरोवन काण घेतली बरोवन काण घ्या. 944 881 7932 932. Okay. Thank you, brother. 944 881 7932. हे म्हजे एकच Okay. नंबर आसचे. दुसरे नंबर आनात. हे म्हजे व्हॉट्सअप नंबर. तुम्ही मेसेज करवेत मागण्या खातीर. आनी
कितेंय तुमकां एमर्जन्सी मागूंक जाय फोन करवेत हांव तुमचे खातीर फोनारूय मागतो जाय जाल्यार. थँक्यू ब्रदर. देव बरें करूं. आनी कितें म्हणी क्लॅरिफिकेशन आसा गी? ना ब्रदर. ना जाल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. तुमच्या खातीर मागतलो सदांच. तुमकां कितेंय मागण्याची गरज आसतना हातान दिल्ल्या नंबराक फोन करवेत, तुमी मेसेज धाडवेत, व्हॉट्सअप मेसेज करवेत, हांव तुमकां मागतलो, तुमचे खातीर मागतलो आनी सदांच तुमी म्हजे खातीर मागा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू सो मच ब्रदर. तुमका तुमचो सकाळचो वेळ तुम्ही आमच्या खातीर देवाचे उतर दिवंक करसिलो. देवाची रळ आशीर्वाद तुमचेर मागता. तुमच्या खातीर आमच्या मागण्यांत आमी खंडीत उडास करता आनी तुमच्या खातीर आमी मागतले. देव बरें करूं. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.